नमस्कार, दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पैसे डबल करून दिता म्हूण सांगून दोगांनी 100 जाणांक 21 कोटींची घातली टोपी। आर्थीक गुन्यांव फाट्यान फटवणुकीची कागाळ केली नोंद। कळंगूट पुलिशेन सेक्सटॉर्शन रॅकेटान गुजराताच्या दलालाक केली अटक। बलात्काराच्यो केशी घालून वेवसायिकांक लुट्टालो। शेग वांटून घालपाचो विशय पर्यटन खात्या खातीर जावन रावला धर्मसंकट। न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत जातले शेकांचे वांटप। मडगांवकारांक केन्ना मेळटले शिक्षणीक संकुल। आमदार विजय सरदेसायाचो सरकाराक प्रश्न। फेरीबोटींतल्यान प्रवास करपी मोटारसायकल वाल्यांकूय फारीक करची पडटली तिकेट। तिकेटीचे मोल आजून थारिल्ले ना। मंगळारा 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीन गोंयाक आनीक 2 पदकां। शृंगी बांदेकार आनी संजना प्रभू गांवकरान स्विमिंगेन जिखले कांस्य पदक। आता खबरो विस्तारांत। शेअर बाजारांत पैसे घालून डबल करून दिता म्हूण सांगून साश्टीच्या 2 जाणांनी 100 जाणांक 21 कोटी रुपयांक लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। आर्थीक गुन्यांव फाट्यान ह्या दोगांय आड आर्थीक फटवणुकीची आनी विश्वासघाताची कागाळ नोंद केल्या। दोगांयनी स्टॉक ब्रोकर आशिल्ल्याचे सांगून लोकांकडल्यान पैसे घेतिल्ले। शेअर मार्केटान तुमकां दुप्पट तिप्पट अशे पैसे मेळोवन दिता अशें आमिश दाखोवन सध्या 21 कोटीची टोपी घातिल्ल्या प्रकरणात साश्टींतल्या 2 जाणांक अटक केल्ली आसा। तांचें नांव मायरन रॉड्रिग्स आनी दिपाली परब अशीं तांची नांवां आसा। म्हाका दिसता 100राकून चड अशा लोकांक तांच्यांनी टोपी घातिल्ली आसा। आपूण स्टॉक ब्रोकर आशिल्ल्याचे तांकां दाखोवन तांच्यांनी इमेज तयार केली आनी गोंयच्या अशा कितल्याशाच लोकांक 100राकून चड लोकांक तांच्यांनी टोपी घातिल्ली आसा। अशे खुबशे प्रकार गोंयांत घडत आसा, म्हणजे ऑनलायन हितून डबल पयशे करपाचे आसूं किंवा जाग्यांच्या प्रकरणात टोपी घालपाची कामां गोंयांत घडत आसा। त्याच बरोबर हे नवें एक प्रकरण म्हणजे 21 कोटीची ही टोपी तांच्यांनी घातिल्ली आसा। ताका लागून आर्थीक गुन्यांव फाट्यान तेंचेर FIR नोंद केलेली आसा। ताका लागून तुमकां जर अशें कोणूय डबलीन पयशे दिता म्हणत किंवा ऑनलायन किंवा जाग्याच्या प्रकरणात गुंतवणूक करपाक समजा लायता आसत जाल्यार सतर्क रावपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परबामणकर, ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोंयांतल्या बहुराज्य सेक्सटॉर्शन रॅकेटाचो कळंगूट पुलिसांनी पर्दाफाश केलो। हातूंत पुलिसांनी गुजराताच्या दुबावीत हरीश हेमनानी ह्या तरणाट्याक अटक केली। हरीश हेमनानी 3 बायलांचो वापर करून लोकांचेर बलात्कार केशी घालतालो। ह्या प्रकरणात ताणें 3 वेवसायिकांक फटयले अशी माहिती उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हाणें दिल्या। एक शख्स को हमने अरेस्ट किया, हरीश हेमनानी करके, बेसिकली पुणे से है बट गोवा में आते जाता रहता है। तो ये जो केसेस रिलेटेड थे जिसमें रेप केस यूज करके सम गर्ल्स वेर फाइलिंग रेप केसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशंस, तो उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है। उसमें DIG हेडक्वार्टर्स असलम मैडम टीम लीड है और इसमें क्राइम ब्रांच से, साइबर क्राइम से, सारे यूनिट से एक टीम बनाया। तो टीम ने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया तो उसमें इस हरीश का भी इन्वॉल्वमेंट पता चला। हरीश और जो अन्य जो लड़कियां था इन्होंने मिलके कॉन्स्पिरेसी बनाया। दे प्लान्ड टू एक्सिक्यूट दिस इन गोवा और उनके मुताबिक इधर ये लोग आया और दे एक्चुअली गर्ल्स केम इन कॉन्टैक्ट विद द पॉसिबल विक्टिम्स। उनको इधर लेके आते थे, फिर उनके बाद फिजिकल कॉन्टैक्ट होने के बाद दे यूज्ड टू कम टू द पुलिस स्टेशन एंड एक्ट एज ए विक्टिम एंड ट्राई टू फाइल रेप केसेस।
तो उसमें हमने केस रजिस्टर किया था। उसके रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है, केसेस है, सब इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ट्रांसफ़र किया है। अभी इस केसेस में ऑल टुगेदर वी हैव मेड 4 अरेस्ट्स, 2 लेडीज़ एंड 2 जेंट्स हैव बीन अरेस्टेड एंड दिस हरीश लेटेस्ट अरेस्ट है। तो ये लोग कंप्लेंट करने के बाद जो मॉनेटरी ट्रांसफ़र है हरीश के अकाउंट में हुआ है, और हरीश भी जो लोग पहले अरेस्ट हुआ था उसमें ये जब क्राइम कमिट हुआ था उसमें कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट में है। ही हैज़ ऑल्सो कन्फेस्ड टू द क्राइम एंड वी हैव फाउंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक एविडेंसेस in which claims to be which supports his involvement in this crime. पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शेक्सां खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात, पूण ह्या अर्जाची छाननी करून शेकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्मसंकट जावन रावला। शेक वांटपाचो विशय अजुनूय उच्च न्यायालयात प्रलंबीत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशांचेर शेक वांटपाचे भवितव्य थारतले। ऑक्टोबराची 30 तारीख हे शेका खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख आसली। 1400 मदल्या फक्त 359 जाणांकूच शेक घालपाची लॉटरी लागतली, पूण नवे शेक धोरणानुसार शेक वांटपाक आतां 3 प्रकाराच्यो अणभवाची मर्यादा घाल्या। तातूंत 1/4 वांटो जे कोण नवीन आसात जांकां ह्या वेवसायाचो कसलोच अणभव ना त्या वेवसायिकांक दिल्यात। देखून अणभवी शेक चलोवप्यांनी हाका विरोध केला आनी हो वांटो चड आसा म्हणून ते न्यायालयांत गेल्यात। बुधवारा उच्च न्यायालयांत हाचेर सुनावणी जावपाची आसा। सुनावणीचे जो कितें निवाडो उच्च न्यायालय दिता तो अंमलांत हाडले उपरांतूच नोव्हेंबराच्या 3 वेर शेकांचे वांटप जातलें, अशें पर्यटन खात्यांतल्या सुत्रांनी गोमंतक टीव्हीक सांगलें। ऑक्टोबरा सावन पर्यटन सीझन म्हणटा तो ऑफिशियली सुरू जाल्लो आसा। आयज ऑक्टोबर सोंपलो, अजुनूय शेक्स म्हणटा ते टेम्पररी शेक्स अजुनूय दर्यादेगेर आमकां दिश्टी पडनात। 30 तारीख आसली शेक्सांक अर्ज भरपाची, ती काल सोंपली। 1400 अर्ज भरल्यात आनी भितरले 359 शेक्सच फक्त अलॉट जातले। आतां हे अलॉटमेंट करपा खातीर एक व्हडलें धर्मसंकट उबें रावला। ते ट्युरिजम मुखार म्हटल्यार ते एक्सपिरियन्स कॅटेगरी 3 कॅटेगरीन डिवायड केल्यात। आतां एज पर न्यू शेक पॉलिसी 80% जे शेक्स आसात ते फक्त जे 5 वर्सां वयर एक्सपिरियन्स आसात तांकां रिजर्व केल्यात। बाकीचे 10% 1 to 4 इयर्स जे कोण आसात जे शेक्स चलयतात तांकां अलॉट केल्यात आनी 10% जो कोण फ्रेशर्स आसात तांकां कसलोच एक्सपिरियन्स ना शेक्स चलोवपाचो तांकां रिजर्व केला। पूण हांगा खंय तरी आडमेळी येताच। हो विशय पयलीं कोर्टान गेल्लो आनी अशेंच टुरिजम डिपार्टमेंटान आमी जे आतां कॅटेगरीज तुमकां सांगल्या ह्यो सांगलेले आनी हे कॅटेगरी वायज आमी डिस्ट्रिब्युशन करतले म्हणून अशें हायकोर्टान सांगलेले। पूण कांय जाणांक कांय शेक धनी आसात एक्सपिरियन्स शेक धनी तांकां हो कॅटेगरी वायज डिस्ट्रिब्युशन आवडोंक ना। ते म्हणजे जो 10% तुमी फ्रेशर्सांक दिलात तो 1/4 आनी हो वांटो खूब व्हडलो आहा, तो 1/4 काडचो म्हणून ते हायकोर्टान गेल्यात आनी फाल्यां हाचेर सुनावणी जावपाची आसा। हो 1/4 जी कॅटेगरी दवरला, जो कोटा दवरला फ्रेशर्सां खातीर तो दवरचो काय ना तेजेर आनी ह्या डिसिजनाक लागून ह्या कोर्टाच्या आदेशाक लागून फाल्यां आदेश कितें येत, बरो येत काय कितें कसो येत, ह्याका लागून शेक्साचें वांटप काय आडोन उरला आनी फाल्यां कोर्टाच्या डिसिजनाचेर फुडलो कोर्स कितें आसा शेक्स वांटपाचेर तो डिसायड जातलो आनी 3 नोव्हेंबराक शेक्सांचें वांटप जातलें आनी 3 नोव्हेंबराक फुडलो कसो कितें बोवाळ जातलो हेजे फुडले अपडेट्स आमी तुमकां घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। मडगांवची स्कुलां शैक्षणिक संकुलांत धाडपाची सर्येस्त मनोहर पर्रीकर हांचें स्वप्न आशिल्लें तें पुराय जावपाक पावलें ना। मडगांवची स्कुलां शैक्षणिक स्कुलांत आयली जाल्यार शारांत ट्रॅफिकीची समस्या लेगीत पयस जातली। आतांच्या सरकारान विधानसभेन मडगांवां शैक्षणिक स्कूल करपाचें आश्वासन दिल्लें, मात आजून सरकारान हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें। पॉप्युलर ज्ञान प्रबोधिनी स्कुलाच्या नव्या इमारतीच्या पांय भरवणे वेळार तो उलयतालो। आणि हांव जेन्ना मंत्री जाल्लो तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकराचो एक फोकस आशिल्लो की इंटिग्रेटेड एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स म्हणटा तो दवरली करतलो म्हणून आनी बेगींतल्या बेगीन करतलो म्हणून। म्हाका पसून एकदां ताणें हें करून गेलें की इश्कॉल घाल हांगा फातर्डान आनी बेगीन तें घे म्हणून। हांवें तें घेतल्यान म्हज्या गळ्याक पडलें, तेंच सांगतालो हांव उदकात। अशें जालें की सगळें जालें हांव की अलॉट करता सगळें जालें आनी मागीर
मनोहरभाई दुयेंत जालो आनी ते तशेंच उरलें. आतां नवें सेशन ही जी नवी असेंब्ली आयली तेन्ना पयल्या सेशनान हो इशू आमी घेतलो आनीक उल्हासान ताजेर भाशणूय दिलें आनी म्हाका दिसता एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशनूय पास जालें. हे बेगिनतल्या बेगीन करचें म्हणल्यार फुडल्या असेंब्लीचे सेशना पयलीं म्हणल्यार ते नेक्स्ट बजेट सेशना पयलीं हो इंटिग्रेटेड कॉम्प्लेक्स चालू जावचो. एक म्हाका हें दिसता की खंत दिसता की सरकारान ताजेर कांयच करूंक ना. आतां बारीक उल्हास म्हणटा की अशें जालां तशें जालां बट इट्स नॉट सबस्टेन्शियल आनी ताजे खातीर हें सगळ्यान पोन्ने स्कूल हांगा येवचें पडटा. आतां येतकच ताका दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जाय, बिल्डींग जाली म्हणून जायना, ग्रावंड जाय, ग्रावंड जातकर आनी गरज पडटली, तुका लॅबोरेटरी घालची पडटली आनी कितें तें. तो आतां ताजो जागो आसा वयर आनी जागो त्या भशेन ताणें यूज करचोय पडटलो तो. पूण ही सगळी गरज पडनाशिल्ली सरकार आपलें काम करतालें जाल्यार. आनी सरकार आपलें काम करना आनी करना तेन्ना कोणा तरी तें सांगचें पडटा. आज हांव सांगता आय एम नॉट बींग दॅट मच ऑफ अ क्रिटीक की हांव अजून मेळना आज बाळगिता. वी आर हाफ द टर्न. 2.5 वर्सां पासून जावंक ना, 2 वर्सां जातलीं फुडल्या वर्सा. 3 वर्सां उरल्या, 3 वर्सां ते इजी जावंक शकता. तर वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. सो म्हाका दिसता हें जावंक शकता आनी एक बरें इश्कॉल सगळीं मडगांवची इश्कॉलां आनी चड करून बाब मनोहर रायकारान बी सांगूंक जाय, देवा कडेन उलोवपी मनशांनी ताजेर इनिशिएटीव घेवंक जाय. ही इश्कॉलां आपल्या मतदारसंघांत थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता, सगळ्यांक त्रास जाता, ती जर भायर शिफ्ट जाता जाल्यार इट इज समथींग वीच इज मॉडर्न. फेरीबोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरींक तिकीट लावपाचो न्हय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. टू व्हिलरींक कितलो चार्ज तो मात आजून थारायल्लो ना. सरकाराक फेरीबोटीचेर कितेंय येणावळ येवची म्हूण टू व्हिलरींक चार्ज करपाचें थारलां म्हूण कळटा. आता फेरयेंतल्यान प्रवास करपी मोटरसायकलवाल्यांक लुटपाचो प्रकार सरकार करता. मोटरसायकलवाल्यांक लेगीत आता तिकीट फारीक करची पडटली, देखून आता सर्वसामान्य प्रवाशांचेर फटको बसतलो काय कितें असो प्रश्न येता. हे अजिबात परवडपा सारखे नाशिल्ल्याचे प्रवाशांचे म्हणणे. ना केल्लेले बरें न्हू, टू व्हिलरांक तरी करपाक जायना चार्जीस. हय हय टू व्हिलरांक चार्जीस आशिल्ले, हय टू व्हिलरांकूय करतले म्हणजे समज एकटो मनीस समज 4 फावटी येता जाल्यार 4 फावटी चार्जीस केलेले तुमकां कशें दिसता? हय हय आनी फोर व्हिलरांक ब्रिज आहा न्हू, हे आमकां टू व्हिलरांक बरें पडटा येवपाक वचपाक. हय हय यो वचपाक करपी, वेरें वचपी, परत पणजे येवपी. हांव पेडण्या कॅरीसून येता, डेली अप एंड डावन आसतात आमचे. हांव बिचार लायफ गार्ड म्हणून आसता, कळ्ळें. ते केन्नाय आमकां न्हू शिकेरे घालता, केन्ना मिरामार घालता. ते आमकां अप एंड डावन हे फेरी बोटेन आसता. कित्याक सांग, आतां तुमी चार्जीस करता म्हणटात ते मातशें फोन करपाचें. कित्याक 4 व्हिलरी ते व्हडल्या लोकांचे खबरी, आमकां लायफ गार्डांक ते परवडना. फेरी बोटेन जर आमच्या 2 व्हिलरीची तिकीट काडली, आमकां पेट्रोलाक पळय पेडण्यासून हांगा येवपाक कितले पयस. हांगा फेरी बोटेक जर तिकीट चालू केली जाल्यार परतून आनी परत पेट्रोलाक आमकां खर्च. तेका लागून मातशें सरकारानय कितें चिंतूंक जाय न्हू गव्हर्मेंटान आमच्या. जर हो पैसे लुटपाचो प्रकार कायम उरलो जाल्यार गाडयो घोडे सोडून आता निमणे सायकलीन भोंवपाची पाळी येतली अशे प्रवाशी म्हणटात. सरकारान हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालपाची लोकांची मागणी. ना ते सरकारान केला ते म्हाज्याच पान जाल्यार सारकें ना ते. कित्याक ते फालतू एका सुद्दां चार्जीस करतात. ते नाका जाल्ले तांकां चार्जीस करता. ते सारकें न्हू तेंचे ते मात. आनी हेज्या वयर आनी कितें म्हणून उलोवंक शकता आमी. ते कित्याक वयर रस्त्यारूय रावल्यार रस्त्यारूच जे चालावन दितात तेजेरूय चार्जीस करता. आनीक कितें जाल्यार आनीक कित्याक चार्जीस करता जाल्यार मागीर लोकांक गाडयो चलोवंक खंय दिसचेंच ना. मागीर लोक म्हणटले इतले सगळे हेका तर चार्जीस करता जाल्यार गाडयो घेवन फायदो कितें. सायकलीनूच गेल्ले बरें म्हणटले, आनीक काय ना. तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयतलेच, म्हाजे फाटल्यान तुमकां फेरी दिश्टी पडटा. आनी ह्या फेरयेक आता नॅविगेशन डिपार्टमेंट, वॉटर नॅविगेशन डिपार्टमेंट हांच्यांनी टू व्हिलरींक सुद्दां चार्जीस लावपाचें थारायला. जाल्यार तुमी फाटल्यान फेरी पळयतात, फेरयेन जायते टू व्हिलर लोक घेवन आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच 4 व्हिलरूय आसतात. नॅविगेशन डिपार्टमेंटान पयलीं 4 व्हिलरी ज्यो आसा तांकां चार्जीस लायलेले आनी आतां खंय तरी
टू व्हिलरींग सुद्दां चार्जीस लायतले अशें सुद्दां म्हटलेलें आसा. जाल्यार आयज आमी लोकां कडेन उलयली, लोकां कडल्यान जाणून घेतलें की समज जर टू व्हिलरीक चार्जीस लायले जाल्यार लोकांक परवडटले काय ना. पूण लोकांचें अशें म्हणणें आसा की आमी जायते लोक यो वच डेली करतात जाल्यार आमकां हे चार्जीस लायले जाल्यार परवडचे ना. कारण म्हटल्यार समज जर आमी 4 फावटी 4 रावंड मारले जाल्यार सुद्दां आमकां चार्जीस करचे पडटले आनी खंय तरी हे सरकारान करपाक जायना. फेरयेन आमी कित्याक भोंवतात कारण म्हटल्यार आमकां बेगिना पावपाक जाता आनी रावंड मारचो पडना म्हणून आमी भोंवतात. जाल्यार नॅविगेशन डिपार्टमेंटान हाचेर चिंतपाक जाय अशें सुद्दां आमकां लोकांनी तांचें मत सांगलेलें आसा. जाल्यार खऱ्यांनीच हाचेर वॉटर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान चिंतपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन सईत, वर्षा आश्वेकर. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत मंगळारा गोंयच्या संजना प्रभुगांवकाराक आनीक एक पदक फावो जालें. 200 मीटर बॅक स्ट्रोकांत 2 मिनीट आनी 33.64 सेकंद वेळान संजनाक कांस्य पदक फावो जालें. हाचे आदीं संजनान हेच सर्तींत 200 मीटर फ्री स्टायल्यांत रुप्या पदक मेळयिल्लें. तशेंच 400 मीटर पेंवपाचे सर्तींत गोंयचे शृंगी बांदेकार हाकाय कांस्य पदक फावो जालें. जाल्यार तायकोंडो ह्या खेळांत गोंयान हरियाणाक 2-0 अशी मात करीत पयल्या फेरयेंत जैत जोडले. मात गतक ह्या खेळांत दिल्ली संघा कडल्यान गोंयाक हार खावची पडली. मजगतीं 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींत महाराष्ट्रांत आतां मेरेन पयली सुवात मेळयल्या. 117 पदकां मेळून महाराष्ट्र पयले सुवातेचेर आसा. 49 भांगरा, 34 रुप्या आनी 34 कांस्य पदकां महाराष्ट्राक फावो जाला. दुसऱ्या सुवातेचेर 51 पदकां घेवन हरियाणा आसा. गोंयान आतां मेरेन 30 पदकां मेळयल्यात. तातूंत 2 भांगरा, 5 रुप्या आनी 23 कांस्य पदकांचो आस्पाव आसा. Representing Maharashtra the age of 10 and recently 2 years ago I joined Bangalore because there was no coach in Goa, so after lockdown I joined Bangalore and I was training there since, and after that I've got a couple of national medals throughout the 2 years, and now for the Goa National Games I got 1 bronze for the 400 iron, and it's been a really good experience, and everything is really well done really nicely, and I'm enjoying the experience. Nice to get a medal in hometown since everyone's eagerly waiting for this medal, and there are expectations from everyone, and I'm really grateful to win a medal for Goa. Morning prayers and evening prayers I've been practicing in Bangalore, and between 1 to 1.5 hours, and I've been training in Bangalore with Mr. Bhushan Kumar, my coach in Bangalore. Swimming is a really beautiful sport. It's a very unique sport, and wherein you need to be strong on every aspect, and you need to be really constant about whatever you're doing and be positive, and you will succeed. After 2 years actually they bought a coach. The Goa Association got a coach for Goa, and since then Goa's swimmers are coming up, and I think they are doing a pretty well job for the company. आमोणा गांवाक प्रदूषित करीत वेदांता कंपनीचो पीक आयनाचो प्लांट बंद करचो अशी मागणी काँग्रेस पक्षान केल्या. प्रदूषणाचो थेट परिणाम गांवकारांच्या भलायकेचेर जाता. ताका लागून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक निवेदन भेटोवन मंडळान हे विशीं बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. Now, after so many, I think, there is a hearing which has happened where he also has been a party. You have asked them to comply to certain parameters. You have asked them to do certain data analysis, which they have not done. With reference to your show cause dated 28 June, you have mentioned that, I'll just read one line. Whereas the compliance report, as aforesaid stated, has been considered by the board and the same is found unsatisfactory.
that means the report which they have submitted or probably you have done, we don't know, is unsatisfactory, as the unit has not installed or conducted dust fall monitoring. So that for that reason you have given them show cause of 7 days, failing which you are saying I will be compelled, the board will be compelled to initiate stringent legal action against you under provision of Water Prevention Act 1974 and 1981. So this is in June. After this, what action घेतले तुम्ही आमका पहिले explain करा. After your show cause notice, that was in June. Then we are in November. Again, August you have reminded them. 15th of September you have written specially to him that he still not put that monitoring system of fall measurement. So that means they are taking you for granted, no? The crony capitalist is taking you for granted today. So if they are not complying to your orders and to your local, you should shut down the plant. To be clear, this matter is going on. Overall of Amara is going on Honorable High Court. Honorable High Court we are monitoring. Now you have pollution, you are saying. So High Court matter is been argued. Lot of reports have been generated. Not only by us, we have got a NERI, National Environmental Engineering Research Institute. NERI is one of the most premier and long-term institute. They have been put to the investigate. They have investigated. These are only few reports. In fact, I can give this many reports of that finding, what has happened and what has changed. I'll give you. There's absolutely no problem. Under ITI you ask and I'll give you. So it will be bigger than this one. So this is going for last at least 8-10 years. These issues were raised. Now we also to close. Is okay. Certainly where we have to close, we'll close it. Nobody has to tell us that we have to close. But we have to also follow the process of the law. So the Honorable High Court Asa, even Goa Foundation also filed a case. There's a Praveen Fateh case from Asa. This is over. I'm waiting for the first time. So that case, he knows. He's the petitioner. No, he's a petitioner. But something you understand that a larger context. Listen. So Takalal entire monitoring system is in place. And this is a continuous online. We are getting it. While doing audit, every time expert it is not that they are crossing beyond the limit, but to reduction. हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनांत बांदिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलार बुलडोजर घुंवडावपाचें काम फुडें धुकल्लां. बेकायदेशीर हॉटेल मातये भरवण करपाक 31 ऑक्टोबराची तारीख न्यायालयान दिल्ली. हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळोंक ना. देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवडावपाचें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातलें. गिरकरवाडा हरमल वाठारात नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ले बेकायदेशीर हॉटेल सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान पेडणेच्या उपजिल्लोधिकारी आणि पुलिसांक दिल्लो. ह्या हॉटेलाची लायट आणि उदकाची पुरवण बंद करपाचोय आदेश न्यायालयान दिल्लो. जायत्यो परवाने घेनासतना नो डेव्हलपमेंट झोनात हे बांदकाम केल्ल्याचो शिक्को न्यायालयान ह्या हॉटेलाक मारिल्लो. 31 ऑक्टोबराक न्यायालयान हे हॉटेल मातये भरवण करपाचो आदेश दिल्लो. हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळोंक ना. देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवडावपाचें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातले अशें म्हायती मेळ्ळ्या. गिरकरवाडा हरमल या वाठारान नो डेव्हलपमेंट झोनिंग ह्या जाग्याचेर बेकायदेशीर 4 मजली बिल्डींग जे हॉटेल आसले ताका 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टाच्यान ऑर्डर आयल्या उपरांत सिलींग जालें. 31 ऑक्टोबराक ताचे डिमॉलिशन करपाची ऑर्डर हायकोर्टान काडिल्ली. 31 ऑक्टोबर म्हणजे आयज 31 ऑक्टोबराक ते डिमॉलिशन करपाचें आशिल्लें, पूण ती आतां पोस्टपोन जाला आनी ताचें डिमॉलिशन फाल्यां जातलें अशें आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. सुत्रां कडल्यान आमकां अशी म्हायती मेळ्ळ्या की गांवच्या सरपंचान डिमॉलिशन स्क्वॉड जे आसा तांकां लेटर करून फाल्यां म्हणजे पोस्टपोन करची म्हणून तांकां मागणी केल्या. जाल्यार ही जी ऑर्डर आशिल्ली ती 25 ऑक्टोबराक हायकोर्टांतल्यान त्या हॉटेलाक सिलींग करपाचें आशिल्लें आनी 31 ऑक्टोबराक डिमॉलिशनाची आसली, पूण ताचे ऑर्डर फक्त 21 दीस पोस्टपोन जाला आनी ही जी ऑर्डर आसा ती पोस्टपोन म्हणजे फाल्यां ताचें डिमॉलिशन जातलें अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर. पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याक निलंबित करचो अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जित आरुलकर हाणें केल्या. पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी बिल्डर लॉबीक आनी इन्व्हेंटरांक तेंको दिता आनी थळाव्या गांवकारांक फसयता असो आरोप मांद्रेचो आमदार जित आरुलकर हाणें केला. हांव फाल्यां सीएमा कडेन वयतलो पळय, सीएमा कडेन वयतलो तेन्ना
एक हे मुणकार ऍक्ट आनी टेनसी ऍक्टाचे मेमोरंडम दितलो, पूण म्हाजे एक सेपरेटली हे आसतलें रिक्वेस्ट आसतली की हेका इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो, पेडणे डेप्युटी कलेक्टराक इमिजिएटली सस्पेंड करपाचो आनी हेचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसोवपाची आनी हेचे कडेन कितले एसेट्स आहात आनी खंयसर आहात हे व्हेरीफाय करपाचें, कित्याक ह्यो हांगा पेडणेकारांक लुटपाक येयला. सो हेचेर म्हाजो क्लियर इलेक्शनान तेका सीएमाक सांगून तेका इमिजिएटली सस्पेंड करपाक आमी फाल्यां डिमांड करतले. आनी ह्यो आमकां सिरियस घेवंक जाय. परत एकदां सगळ्या पेडणे तालुक्याच्या सगळ्या नागरिकांक सांगता की आमी जे मुणकार आनी टेनंट आहात ते ऑलमोस्ट 85% वयर आहात. सो आयज आमकां खरो जस्टीस मेळपाक जाय. तेका लागून आमी एक्ट एमेंड करपाक लायतातूच सीएमाक, तेंचे रिक्वेस्ट करतले आमी. आनी इतलेच रिक्वेस्ट करता जे आयज मेरेन नांवार जमीन घराची पोंची जमीन नांवार करूंक ना तेंच्यांनी इमिजिएटली डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करचे आनी म्हाजे कडेन हाडून दिवचे, म्हाज्या लॉयरां कडेन दिवचे आनी तुमकां जस्टीस मेळा सर हांव तुमच्या वांगडा आसतलो. म्हाजी एंटायर टीम, म्हाजे कार्यकर्ते जावं पंचायती जावं एंटायर टीम तुमच्या वांगडा आसतली तुमकां जो पर्यंत जस्टीस मेळना. कळंगूट मतदारसंघात जायत्यो बेकायदेशीर घडणुको सुरू आसात, पण आमदार मायकल लोबो दोळे धांपून ओग्गी आसा असो आरोप काँग्रेसीन केला. आपल्या मतदारसंघात कितें तरी चुकीचें चल्लां अशें मायकल लोबोच सांगता. अशें जर आसा जाल्यार कारवाय कोणे करपाची अशें काँग्रेस विचारता. आतां जेन्ना मायकल लोबोच एडमीट करता दॅट देर इज समथींग रॉंग लॉरेन्स सांगता ते भशेन की आपल्या वाठारांत कितें तरी रॉंग चल्लां, देन हू इज सपोज टू टेक एक्शन? Is he not a responsible person? Have not people elected him to take their problems to the designated authorities? आणि आता तो सांगता की एक डेप्युटी टाउन प्लॅनर लेवलचो मनीस इज इल ट्रीटिंग अ विजिटर, दॅट टू पंचायत रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी. आणि तातूंतल्यान आनीक एक डिरायव्ह करूंक शकता आमी, ह्या पंचायतींनी आपले सगळे पावर सगळे सोडून दिल्ले आसा सांगपाक कांय हरकत ना. दे आर वेस्टेड विथ पावर्स. कॉन्स्टिट्युशना भितर तांकां ट्रेमेंडस पावर आसा, दे हॅव टू युटिलायज इट. आनी हांवें कांय पंच लोकांक कलंगूटच्या पंच लोकांक सांगलें आसा की नो मॅटर दीस ओडीपी, एज पर दीस ओडीपी नो मॅटर कोणी पास करून तुमचे कडेन धाडून यू रिजेक्ट इट, बिकॉज मुळीच ab initio म्हणटा कायद्यान हो ओडीपी जो आसा तो कंप्लिटली फ्रॉड म्हणून आमी 2 फावटी सांगला पणजे बसून. ह्या वाठारांतलो जो ओडीपी आसा तो फ्रॉड. आनी फ्रॉड हांव कित्याक म्हणपाक पावलो, तांचे 4 ऑफिसरांनी रिपोर्ट अहवाल दिल्लो आसा आपल्या खात्याक की आमचेर दबाव हाडून हो ओडीपी तयार केलो. आतां ही ओडीपी हाडली आनी आमच्या हड्ड्यार घातली, ती हाडली कोणें? झोनींग कोणें चेंज केलें? हें म्हणजे क्वेश्चन. आतां पळय तूं सिकेरे तर वचत तुमी, सिकेरे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टोटल डिस्ट्रक्शन चालू आहा. 82 सर्वे प्लॅनार थिंगाचो कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. तो एनडीझेड एरिया, तो दोंगरार वचत जिमी घालताले थिंगाचो इल्लिगली चालू आहा. सर्वे नंबर 79 थिंगाचो टोटल डिस्ट्रक्शन झाडां कापल्या. ओड्ड्या वचत तुमी मायग्रेटांनी कब्जा केल्लो जमनीक लोकांचे, थिंगा इल्लिगली कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. दुसरें म्हणजे SIT कंप्लेंट केले तेजेर कांय एक्शन जायना. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.